रेस्तार 23 नोव्हेंबर. मुखेल वोळ. होय, तुझे दुस्मान तुझे भोवती मातयेची दुर्गा उबारतली. नियालाक आदार. मणिपूर आमच्या भारताच्या शिमा वाठाराचो एक सोबीत प्रांत. माय, जुनाचे म्हयन्यांनी आमी जायते वायट देखले आनी आयकले. कोण कोणाचो दुस्मान आनी कसलो राग दिवस आनी कसो काडटा हें समजून कठीण जातालें. कितलींच मंदिरां लासून उडयलीं, कितलेंच भावार्थी मनशां गोड नासलेलीं केलीं आनी कितलेंच जाणांचो जीव देखून काडलो. माकुबाच्या पुस्तकांत 2 आवेसवरांत मातायस हाचो भावार्थ आमकां गोवायकी दिता. राजा ताका आपलो धोम सोडून दिवंक हुकूम घालता. भांगाराची, रुपयाची आनी हेरां देणी बासायता. मातायस उदगाडटा. राजाच्या हाताखाल आसलोल्या सगल्यांनी देखून 2 पालूंक सोडले जाल्यार आपूण आपल्या पूत आनी भाव पुर्वजांचो करार सांबाळटल्यात म्हूण उक्तेपणी सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजू जेरुसालेम प्रवास करतना जेरुसालेम शार नोंदले पडटाच ताचे पासत दुकां घडोवन रडटात. दुस्मान कशें हें शार कोबार करतलें हें सांगता. कित्याक देव तांकां भेटोवंक आयलो तो दीस तांणी ओळखूंक ना म्हूण आपली खूण पडगोटायतात. भावार्थांनी मणिपुरांत जायते सोंसले. दुस्मान तांचेर अटॅक करून जायते तांणी भोगले. तरी आपलो भावार्थ सोडूंक ना. तीं देवाच्या उतराक थीर रावलीं आनी मातायसाच्या भाशेन भावार्थाची गोवायती जाली. देवा बापाक अर्गां दिवया. म्हजो थाराव. क्रिस्ती भावार्थी जायते सुवातांचेर सोंसता. तांकां म्हजें मागणें उद्देशीं हांव देवाची कृपा आनी बळ मागतली.